दक्षिण गोयच्या ओसोळणा वाठारांतल्या आंबेली गांवांत शांत साळ न्हंयच्या देगेर वाडपी एक 10 वर्सांचो आर्नोल्ड डिसिल्वा हो भुरगो सोशल मिडियाचेर गाजता। पारंपारीक नुस्तेमार कुटुंबात जल्मल्ल्या ह्या ल्हान भुरग्यान आपल्या नुस्तेमारीच्या कुशळतायेन हजारांनी लोकांची मनां जिखला। इंस्टाग्रामाचेर ताचो व्हिडिओ फक्त मनरिजवण करिना जाल्यार गोयची पारंपारीक नुस्तेमारी संस्कृताय जगामुखार हाडटा। पळोवया एक ल्हान नुस्तेकार भुरग्याचो व्हडलो डिजिटल प्रवास। Every day is a good day. Life is beautiful in Riverside. The daddy आज गेलो कालो. The sir bumper मध्ये कालो आहे. तर मोठेली king size. आवाज गेलो कुंजऱ्या. ते आई हिरो कसं ते. मोठेली सगळं शिकलं आणि आता झाला ट्रेडिशनल फिशरमॅन। तुका आवडटा नुस्तें? ओसोळणे आंबेली गांव साळ न्हंयची शांत देग आणि हातान नुस्तेमारीचे जाळे घेऊन आत्मविश्वासान उबो आशिल्लो हो 10 वर्साचो भुरगो आर्नोल्ड डिसिल्वा। ल्हान वर्साच्या पिरायेचेर तेणे आपल्या कुटुंबाचो पारंपारीक व्यवसाय मनासावन स्वीकारलो। दर दिसा न्हंयच्या देगेर वचून नुस्तेमारी करतनाचो ताचो व्हिडिओ आयज इंस्टाग्रामार हजारांनी लोक पळयतात। ताची नुस्तें धरपाची शैली, न्हंय आनी सैमा कडेन ताचो आशिल्लो संबंध, गांवांतल्या जिविताचें सोबीत चित्रण हाका लागून लोक ताचे कडेन आकर्षित जातात। खेळपाच्या वयात हो भुरगो गोंयचो पारंपारीक नुस्तेमारी व्यवसाय तिगोवन दवरपा खातीर वावुरता। ताच्या दर एका रिला वरवीं गोंयच्या नुस्तेमारी संस्कृतायेची वळख नवे पिळगे मेरेन पावपाक लागल्या। सोशल मिडिया वरवीं हो ल्हानसो इंस्टाग्रामर आता आपल्या कलेच्या आनी कश्टाच्या बळग्यार जायत्या जाणांचे प्रेरणास्थान थारपाक लागला। आपल्या बापाय कडल्यान नुस्तेमारी करपाक शिकिल्ल्याचे तांणी सांगले। आयकात ताचो देखदिणो प्रवास। वर्सान तूं हे नुस्तें मारपाक केश शिकलो? तुगे डॅडी मारतालो तें बरें आहा म्हणटा, पूण तूं इतू भुरगीं जावन भुरगेपणा केश करून तुका नुस्त्या हें येयली? हांव पयलीं देडी बारा कांटाळी वयतालो धाकटें आसतना। आतां म्हाका देडी बारा कांटाळी बी वयता 8 वर्सां जालीं नुस्तें मारूं शिकल्या। मागीर आतां कितें कर तूं? आतां सगळें काडपाक कालो बिलो तूं काडपाक शिकला? हय, सगळें शिकलां आनी हांव आतां जाला ट्रेडिशनल फिशरमॅन। हां, मागीर तूं एकटो वयता काय डॅडी बरोबर वयता अजून? केन्ना देडी बार वयता नाजाल्यार एकलोय वयता। आनी केश केश करून धर तूं काटाळी आनी कितें? कांटाळी वयता, पागेर माता, मागीर पागेर जाता तुज्यान हँडल? गोरांटीन घाटा। पागेर जाता तुज्यान हँडल करपाक? हय, हां। हांव पयलीं रिवर्स जाला धाकटें आसतना सावन वयतालो। मागीर हॉबी आहली की डॅडी ते पयलीं वयतालो, हांव तेंचे बारा वयतालो, डॅडी आनी मामी बारा कालो कांटाळी बी। मागीर तेंचे बारा चोयन चोयन मागीर हांव शिकलो आनी मागीर हॉबी जाली। हय रिवर्स जाला वचोन नुस्त्या कालवां आनी पागेर गोरा पा बी। आतां उदकांत भंय दिसना? तूं उदक चोडा म्हणून पोंत बी तूं सगळें? हांव पोंवपा बी कळटा। एक्सपर्ट सांगो? हय। आतां 8 वर्सां जालीं तूं करता सद्या पर्यंत? तेचो टायम कितें आसता? पावण मेळटा थंय वयता, मागीर एश कोन्न देपरां वयर वयता। मागीर चडसो हांव धुपापा बी वयता रातीको कुल्ल्या 8 वयता, 11 10 तेदो येताय। कांटाळे बी मागीर एका 2 बी वयताय राती कोडे। आनी मागीर नुस्तें मेळ मुठे आम काडटाय आनी मागीर फ्रिजीन बी घाताय, मागीर तेंक पावताय। तुका आवडटा नुस्तें वचपाक? हय। पेलेची देख घेवन ताणें इंस्टाग्रामार रील्स घालपाक सुरवात केले। आतां इंस्टाग्रामार फामद जाल्ल्यान लोक फोन करून नुस्तें जाय म्हूण सांगतात, अशें ताचो बापूय अविनाश डिसिल्वान सांगलें। आमी हॉलिडेयान दुबय गेल्ले आनी दुबय वचून आमी आबराचे गेल्ले थिंग बोटीर वचून थिंगा सारकें उदकान तुका सारकें नुस्तें बिस्तें दिसती पडटा। दुबय आगुडी बी वयर पोवताय तें तेका चोवन ताका इंट्रस्ट येयलो सगळो व्हिडिओ करपाचो। थिंगा स्टार्टींग तेगेलो व्हिडिओ दुबय को मेस केलो तेणें आनी थिंगसान तो सारको तो व्हिडिओ घान सारको इंस्टाचे आनी फेसबुकाचे तो सारको फेमस जावन आतां के फॉलोवर्स वाडवताय। आतां काल चोयलें जाल्यार आमी ऑलमोस्ट 3800 काय तेगेले फॉलोवर्स आहाय
ऑन इन्स्टा. सो तेगेले वाडवताय फॉलोवर्स वाडवताय आनी तो मातशें इंट्रस्ट घेता हें करपा. ताका लागून ताका मातशें खूंय आयलँड सोन आनी UK सोन ताका फोन येताय. लोक हिंग येवन स्पेशली मेळोन वयता ताका आनी फोनार फोन करताय ताका हें घेवपा. म्हणजे कितें कितें जाय जाल्यार सुद्दां ऑर्डर आमकां हें करूं नाका ती येवन सांगताय फोनारूच. आमकां कालवां जाय, आमकां सुकें सुंगट जाय. आमी नुस्तें हारेंय सुकयताय. सो ते हारें आनी सुकें सुंगटां बी लोक आमकां जायत आयलँडाचे सोन येयले आनी जायत जाणांन वयलां. ओके, सो तुका इंस्टाचेर व्हिडिओ केलो तुका मात बऱ्या पडलो आनी भरपूर वय बऱ्या वय वय आमकां मातशें बऱ्या पडटा. कित्याक आमगे हें रेकॉग्नायज जाता. मेन म्हळ्यार कितें आमगेले हो धंदो लिपोन आसता तो आतां रेकॉग्नायज जाता. कित्याक आमगेले चडशे आमगे पेली बाब थिंगा व्हिडिओ करून सारको फेमस जाला. तेगे इन्स्पिरेशन हेका येयलां आनी तो खाशा पेली बारबो गेला नुस्तें मारूंक आनी ताणें नुस्तें आतां पेली बारबो वचोन ताका इन्स्पिरेशन आनी इतलें वाडलां. आनी तेज भाशेन तो आपणा हें वाडलं म्हणून तो आपणाले हिंगाय कोत्ता. पेलीगे इंट्रस्टा भाशेन तो हें करता म्हणून ताका तो इंट्रस्ट खूब सारको. गोमंतक टीव्ही खातीर असोळणेच्यान गौरांग प्रभू मलकार्णेकार.